सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता रोजी टेक्सेरा आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून आंतोनेता नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आमची दोतोनीची भुरगीं जी कुमन्यावांची तयारी करतात रेबेका डिसुजा आनी मिंगेल फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दोतोनीच्या भुरग्यां पासत केरीत भाशेन मागुया जी कुमन्यावांची तयारी करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालून तांची तयारी बरे भाशेन जावं. तशेंच आपलो जल्माचो दीस मनयतात रेबेका डिसुजा आनी मिंगेल फेर्नांडीस तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सातोळ्यान आमी आसा तर आमचो संबंद आमच्या देवा बापा लागीं घट आनी अखंड जावंक इल्लोसो वेळ ओगीच रावून सगळ्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो देवा लागीं आमचो संबंद घट जाता अखंड जाता तितली आमची सोडवण आमच्यान चाकूंक जाता. जायते फावटी आमी निराशी जाल्या भोव करून ज्यो वस्तू सारक्यो जायनात वो जातून आमी चुकता अशें दिसता फेलियर्स आमकां दिश्टी पडटात तेन्ना आमी निराशीपणान भितर सरल्या. हें सगळें निराशीपण देवाच्या हातान घालून देवाचे काकृतीक सगळीं उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा सासणाच्या देवा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारोप फावो त्या मनान करून तुजें भोगसणें आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीट दियात. हांव जल्मुचे आदीं सोरेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावलेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हटलें तूं म्हजो चाकर तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों हांव निर्फोळी वावुरलो बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव झरयलो. तरी आसतना सोरेस्पोर म्हजें हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सोरेस्पोराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयचे कुसवेन सोरेस्पोरान म्हाका आकारलो. तर हो सोरेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्यान शिमा पर्यान
म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब. म्हजें ओंड तुजे प्रमाणीक परगडटले. सगळीं म्हणुया जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सुडय, म्हाका निवार, म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. सोरेस्पोर म्हजें कोडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तोंडे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले. देवा, म्हजे तोंडे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक कालतो जालोय. शाण मेंढऱ्यांक मारूंक व्हरता तसो तुका कुर्सार मारूंक वेलोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खोंती बरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो. जेजूच्या ओड्ड्याक तें कोण आसलो देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंगटीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा काय अशें म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतूच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवन करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, ओय,
म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोच सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र सातोळ्यान आमी आसा आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान खेरीत भाशेन हे जेजूचे निमाणे दीस आनी जेजूचे फॉर्मण मारप आनी ताची झुट्टी जावप, ट्रायल ऑफ जीजस आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी नियाळटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी खेरीत भाशेन पळयता जेजू आपल्या शिसां बरोबर ह्या निमाण्या जेवणार बसलेलो आसा. आनी निमाण्या जेवणार बसलेलो आसतना ताचे जे विचून काडलेले आपोस्ल आसात, शीस आसात, तांचे लागीं उलयता, भासाभास करता. जेजू सोडवणदार कसो मानून घेयलोले हे मनीस, आनी जेजूक सोडवणदार कसो मानून घेतला तेन्ना फुडें सगल्यांक ही सोडवण कसली ती समजूंक ना. जेजूच्या आपोस्लांक तेच बरोबर आनी भोव करून लोक जो आसा तांकां जेजू कसलो सोडवणदार हें कडेन सारकें समजूंक ना. आनी जेजूची सोडवण घेवंक आनी ताचे बराबर वावर करूंक हे मुखार चल्लेले तेय सगळे घुसपाक गुंदोळाक सांपडल्यात हें आमकां दिसती पडटा. जरूय भरवसो जो दिल्लो तो मोठो, सगळे रावताले आतां आमकां सोडवण मेळटली, जेजू राजा जातलो, आमकां जुट्ट्यो आसतल्यो, आमकां पदवी आसतली, हें सगळें पळोवंक हे शीस जेन्ना रावताले तेन्ना हे एक सांजे वो एक रातीक हेच शिसां मदें वेगवेगळे तरेचे मनीस आमकां दिसती पडटात. एक आसलो मोगाचो शीस ताच्या ओड्ड्याक तेंकून, आनी होच शुभ वर्तमानकार जुआंव आमकां किरीत भाशेन आपलें शुभ वर्तमान सुरू जाता तेन्ना दाखयता की जेजू बापाच्या ओड्ड्याक तेंकून आसा, देवा कडलो आयला आनी देवाची सोडवण घेवन आमचे पासत आयला. देवाचो शब्द तो बापाच्या ओड्ड्याक तेंकून, जाल्यार हो एक शीस जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून. तातूंत भितर जेजून ह्या शिसां लागीं उलोवपाक सुरू करता आसतना दूख आनी खोंत परगटल्या. कित्याक विचून काडलेल्या मदलोच एकलो घात घेतलो, जुदास इस्कारियोत, तो काळोखान गेलो, भायर सरून गेलो. उंडो घेतलो तेन्ना ताचे भितर सैतान रिगलो. भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक गरज. आमी जेन्ना उंडो घेता तेन्ना आमचे भितर कोण भितर सरता? संस्कारलेलो उंडो ह्या आल्ताराचेर, आनी आमी सगळीं कुमन्यांव घेता. आनी कुमन्यांव घेतल्या उपरांत म्हजे भितर कोण सरता? कोण भितर सरपाक जाय? आमी कुमन्यांव घेता तेन्ना आमचे भितर जेजू सरता. पूण हें आठवेंच कशें, जेजून जेन्ना हो उंडो जुदासाक दिलो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचे भितर सैतान रिगलो. देव रिगोंक ना, जेजू रिगोंक ना, पूण ताचे भितर सैतान रिगलो. सैतान कित्याक रिगलो? उंडो घेवचे आदीं जुदासान घात घेवपाचो आख्खो प्लॅन तयार केल्लो. जे पयशे घेवपाचे आसात 30 नाणे तेय घेवपाचे, सगळें जाल्ली तयारी. घात घेवपाचो आसलेलो जेजूचो, आनी तरूय आसतना हो उंडो ताणें घेतलो. म्हणटच आमी जेन्ना कुमन्यांव घेवपाक येता मुखार तेन्ना ही चतराय धरपाक गरज. जरी तर आमचे अंतस्करण साफ ना आनी आमी जर देवाचेर आड आसा, देवान आमकां शिकयलां तें आमी करीच ना, जाल्यार आमचे भितर जेजू सरपाचे सुवातेर देंवचार भितर सरूं येता. आनी आज पासून जायते पावटी आमी आमचेच विशीं म्हणटा क्रिस्तांव मनीस आमी. मीस काबार जाल्या उपरांत घरा वचून झगडटात. मीस काबार जाल्या उपरांत येता आसतना शेजाऱ्यांक गाळयो मारतात. मीस काबार जावन घरा येता सासमाई कडेन सुने कडेन झगडटा, वो घरच्यां कडेन झगडटा. पाड घालपाचो जरी तर आमी प्लॅन केला भाव भयणीनो, जाल्यार जुदासा भाशेन आमकांय जावपाक शकता. जेजू भितर सरपाचो देंवचार भितर सरता, आनी देंवचार भितर सरत जाल्यार मुखार कितें तें हांवें सांगपाक गरज ना. तातूंत भितर दुसरोय शीस आसा, सिमांव पेद्रू, जो सगलो उमेदीन बोल्लोलो, कितेंय जावं हांव तुजे बराबर आसतलो. जेजून जरी तर आपल्या मरणाची कोश्टाची खबर सांगत जाल्यार ताका बरें दिसना, वायट दिसता. तुका सोमिया अशें जावपाक फावना,
कित्याक तूं सोडवणदार, तूं बरो, तूं सगळें बरें करताय अशें तुका जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना. हांव आतांच तुजे बराबर येता, हांव तुजो पाटलाव करतलो, हांव करतलों सगळें. जाल्यार ताकाय जेजून सांगलें, हेंच तूं म्हजो पाटलाव करतलोय वय. हांव तुका सांगता, दीस उजवाडचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. म्हणटच नाकारपी जेजूच्या शिसा मदें आसा. जाल्यार तिसरो आनीक एक आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा तो, हो पयलो आमी ताका म्हणला जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसा तो. अशुभ वर्तमानकार ताचें नांव ह्या शुभ वर्तमानान बरयना, कित्याक ताणेंच तें शुभ वर्तमान बरयलां जुवांव, पूण आपणाचें नांव तो बरयना. जेजूक तेंकून आसलो तो शीस तो म्हणटा. जेजूचें पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांतूय तो तेंच करतलो. जुवांव धांवून पयलो पावलो म्हूण तो म्हणना, पूण जेजू मोग करतालो तो धांवून पेद्रुवून पयलो पावलो, नांव घेना. खुर्साशी आसतना जेन्ना सायबीन मांयक शिसाच्या हातान घालता तेन्नाय तो नांव घेना, जुवांव म्हणना, पूण ही तुजी आवय. आनी मागीर आवयक म्हणटा, हो तुजो पूत. भाव भयणीनो, आयज घोडी हें उतर आमकां एक भरवंसो दिता. हो शीस जावपाक तुका आनी म्हाका एक सयेक आसा, एक चान्स आसा. जुदास जालो, तेजें नांव घेवन जालें, ताणें घात घेतलो. सिमांव पेद्रू तोय बीन जालो, ताणें जेजूक नाकारलो आनी मागीर परतून तो जेजू पासतूच मेलो. पूण जुवांव हें नांव ना, थंयसर तुजें आनी म्हजें नांव आयज घालपाक जाता. तूं आनी हांव हो जेजूचो शीस जावपाक जाता, जेजूचो खेरीत मोगाचो शीस, जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलेलो शीस. खुशी आसा काय आमकां? तयार आसा काय आमी जेजूचे खेरीत आपुरबायेचे आनी जेजूक तेंकून आसतले खेरीत मोगाचो शीस जावपाक? सादी वस्त करपाक जाय, चड कांय करपाक नाका. जी आज्ञा दिल्या जेजून ती पाळपाक जाय, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, जरी तर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजें उतर पाळटलो. तर आमकां हीं उतरां दिसाच्या दिसाक मेळटा. पवित्र पुस्तक आमी जायते फावटी शिकल्या, सेरमांव आमी जायते आयकल्यात. हो शीस जावपाक मुखार सरपाक आयज आमकां कृपा मागुया. आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान जेजूचे कोश्ट आमी लागशिल्ल्यान नियाळटा आसतना आमीच जेजू बराबर चलून ही सोडवणीची वाट आमी जोडूंक आमकां हे पेटीन कृपा मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागा. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवट्टा. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पवित्रपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळेन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitr, 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 Dalbaranco सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या नांवी भोवन. मुसोदीक तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचे नांवी येता तांकां सोय. मुसोदीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या प्रसादाने वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. 3 भाशेचे शीस. एक जुदासा भाशेन जाणें घात घेतलो आनी त्या उपरांत तो जीव दिवन मेलो. दुसरे भाशेचो पेद्रू, ताणें नाकारलो पूण त्या उपरांत तो आपले पातोक रडलो आनी पवित्र सभेक ताणें फुडाकार दिलो. तिसरे तरेचो शीस, नांव ना ताचें पूण जिवांव तो जेजूच्या ओड्ड्यांक तेंकून आसलेलो आनी जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून रावलो, जेजूक चिटकून रावलो. खंयचे भाशेचो शीस तूं आनी खंयचे भाशेचो शीस तूं जावंक सोदताय जेजूक सांग. आनी बरें तें विचून काडूंक आनी बरें तें करूंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप खातीले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप खातीले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप खातीले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्राक म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमीन
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदारपसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोलपकार. गायन घेऊया I-32 पेज नंबर 135 I-32.